प्राचीन काळाचो तिसरो आयतार. शुभ वार्ता. लूक चॅप्टर 13 वर्स 1 to 9. त्याच वेळार थंय हजार असलेल्या पैकीच्यान थोड्या गलिलेयगरांची खबर सांगली. तांची बलिदानां पळोवन आसतना पिलातान तांकां जिवीशी मारलेल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो, त्या गलिलेयगरांक तसले बगूंक मेळ्ळे देखून हेर सोमेस्त गलिलेयगरा प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन तुमचे जिणी बदल्ले करीत तुमी सोमेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. सिलोयेन तोर कोसलोन पडोवन 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत असलेल्या हेरा समेस्त प्रात ते चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन जिणी बदल्ली करीत तुमी सोमेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाका मळ्यान एक अंजुराचो रूख लायलो. तो ताचेर फळ दिवन सोदून आयलेल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालिकाक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातोन घाल. धरणीर कित्याक ताणें बार्स दिवचो? तवळ मालीन म्हळें, धन्या, आनीक वर्सभर तो तसोच सोड. हांवें ताका मूळ सोडोवन सारें घालां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, ना तर तो कातोन घाल. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. Psalm chapter 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सरीसपरा गितां गाया. आनंदान सरीसपराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सरीसपर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यान ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परसा, ताच्या सरोवरच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सरीसपर बरो, ससनाक तकता तसो मोग, संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण.